काल दिवचलच्या नवीन बायपास रस्त्याचेर दोन कारी मदीं अपघात जाल्लो आसतनाच आयज बुधवारा दिवचलच्या बस स्टँडा कडल्या बायपास रस्त्याचेर एक विचित्र अपघात जालो. GA04 T7479 ह्या नंबराची कार चक्क बायपास रस्त्यावयल्या डिवायडराचेर चडली. हे कारीन थंय आशिल्ल्या एका लायटीच्या खांब्याक धक्को दिलो. त्या बरोबर लायटीचो खांबो मोडून पडलो. ह्या अपघातांत कोणाकूच कितें जावंक ना. नशीब बरें म्हण फुडल्यान दुसरे वटेनच्यान येवपी एक कार चालक वाटावलो. हो अपघात नेमको कसो जालो तें कळूंक ना. मजगतीं ह्या अपघाता उपरांत बायपास रस्त्यावयल्या येरादारीचेर मातसो परिणाम जालो. एके वटेनच्या लेनी वयल्यान तर वरभर येरादारी बंद दवरची पडली.